Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आज काँग्रेसची परिस्थिती कितें आसा? काँग्रेस पार्टीन ज्या मनशान निवडणुकी पयलीं 15 दीस पयलीं ज्याने पार्टीन प्रवेश केलो तेका आज काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष केल्लो आसा. कारण काँग्रेस पार्टीन आपले अध्यक्ष पदाची पावणी केल्ली आसा. जेका तांच्यांनी पाटकराक अध्यक्ष केल्लो आसा तेका ह्या गोंयचो थिवी मतदारसंघातलो कार्यकर्तो वळखपाचो ना आनी काणकोणचोय कार्यकर्तो वळखपाचो ना. भारतीय जनता पार्टीचो सदानंद तानोडे तुमचो अध्यक्ष ह्या गोंयच्या 40 मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्याक वळखपाक शकता. ही आमची ताकद आसा. कारण पार्टीक पयशे आसप तेका अध्यक्षपद दिवप ही पावणी ही केवळ काँग्रेस पार्टी करपाक शकता. ज्या मायकल लोबोन ह्या पार्टीक दगो दिलो, ह्या पार्टीच्या खुस्तार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या आधाराचेर ह्या सरकारान पयशे गेले आनी ते पयशे मोडपाची ताकद दाखयल्ली आसा म्हणून ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन केल्लो आसा. की निश्चितच आम्ही इलेक्शनाच्या उपरांत सगळे जाण मोठ्या उत्साहात मेळ्या आणि फाल्यां गुढीपाडवो ह्या गुढीपाडव्याच्या निमित्तात आम्ही घराचेर गुढी चडयतले. हिंदू नववर्ष आम्ही मोठ्या उमेदीन साजरो करतले आणि ते साजरे करता आसतनाच भारतीय जनता पार्टीची गुढी परत एकदा कायमची. म्हणजे म्हाका दिसता आमकां सांगचें पडटलें कोणी ऑपोजिशन लिडर जाला म्हणून आमकां भिवपाची गरज ना. आसा ते दिगंबर भियाला आसत. ते भियाला कोण? दिगंबर. आमी भियोंक ना. आणि त्या खातीर जो ऑपोजिशन लिडर आयज प्रेस घेवन जो सांगता पळय न्ही 10 ते 15 म्हयन्यांनी सरकार करतलो म्हणून फुडली 15 वर्सां राव म्हणून सांग. हांगा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतले. आम्ही कार्यकर्त्यांनी जे काम करून भारतीय जनता पक्षाचे गोंया भितर तिसरी फावट आम्ही सरकार हाडले. आणि हे सरकार सामान्य कार्यकर्त्या खातीर वावरतले, बारीक समाजा खातीर वावरतले आणि तुमच्या सगळ्यांची अपेक्षा पूर्ण करतले अशें मागता. निवडणूक जाली म्हणटकच खूब जाणांक बरें दिसलें आसतलें की जालें आसा आमी हें काम केलें म्हणून. भारतीय जनता पार्टीचें काम हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी सगळे जुने कार्यकर्ते आसा.